समस्या म्हणटा त्यो सगळ्याच्याच लायफान आसता आनी समस्या ही ल्हान आसता व्हडली आसता. अशी एक समस्या सद्या गोंयाक भेसडायता आनी ती म्हटल्यार गार्बेजची समस्या. कोणीय कितें म्हणटा, हाय कोई माय का लाल जो इस समस्या का हल करे. कॅन एनीबडी एक्सेप्ट दीस चॅलेंज. तर ही समस्या सोडोवपाक एक मनीस फुडें सरला, तो म्हटल्यार वो मायका लाल है जिसका नाम है मायकल लोबो. आणि मायकल लोबो आमचो कळंगूट मतदारसंघाचो आमदार. आता कितें जाता की जेन्ना कचऱ्याचो प्रश्न येता तेन्ना मायकल लोबोन स्वता जावन मागोवन घेतलें ही गार्बेज वेस्ट मॅनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन एक आसलेंच ऑलरेडी, पण ताणें आपल्या कडेन ही मंत्रालय मागून घेतलें, हें मंत्रीपद मागून घेतलें आनी आपूण गोंयांतल्या सगळ्या गार्बेजीचो पुराय नायनाट करतलो अशी ताणें एक शपथ घेतल्या. मायकल बाब, कितें आसा, प्रोसेस दीस गार्बेज, क्रिएटींग गार्बेज इज अ नेवर एंडींग प्रोसेस. आनी तशेंच म्हणटकीच तुवें सुद्दां आतां डिस्पोजल, दीस ऑल्सो इज अ नेवर एंडींग प्रोसेस. तर तुवें कितें मनान तुजें आसा आतां गार्बेज हें डिस्पोजल करपाक? जितके ट्युरिजम वाडटलें, जितकी घरां वाडटलीं, जितके लोक गोंया आनीक येतले, whether they come on for a week, 15 days or 1 month, or some people come to settle in Goa, this problem will only become bigger and bigger. हेचेर जर तर आमी समस्या काडिना, एक तडको काडिना जाल्यार हो प्रॉब्लम आनीक वाडटलो. त्या खातीर एक दिशा दाखोवपा खातीर आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन फॉर्म केल्लें. कॉर्पोरेशनाच्या उपरांत म्हाका जेन्ना मंत्रीपद दितालें, हांवें मंत्रीपद मागून घेतलें पळय तें वेस्ट मॅनेजमेंट. सो वेस्ट मॅनेजमेंटाचो मंत्री, कांय लोक म्हाका गार्बेज मंत्री म्हणटा, कांय लोक आनी कितें म्हणटा, हांव एक्सेप्ट करता. आय स्मायल एंड आय एक्सेप्ट इट, बिकॉज ही समस्या गोंयान न्हू आमच्या प्रायम मिनिस्टरान सांगलां की आख्खे इंडियेक सॉल्व जावपाक जाय आनी त्या खातीर प्रयत्न चालू आहा गोंयांसून पयलो प्रयत्न. आनी आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आमी आयज सांगूंक सोदता की आख्खे गोंयकारांक, आख्खे इंडियेच्या लोकांक आनी आख्खे वर्ल्डाच्या लोकांक पासून की हो आमी प्रयत्न करूनच न्हू, हो आमी सक्सेसफुली कंप्लीट केला. बेश्टो प्रयत्न करून सोडूंक ना, सक्सेसफुली कंप्लीट करून आयज GWMCचो प्लांट बरो चलता. लोक येवन पळयता, स्टुडंट्स येवन पळयता, कॉलेजीचे स्टुडंट्स येवन पळयता. आतां आमचो न्यूली अपॉयंटेड गोवाचो गव्हर्नर जो जाला तो येवपाचो ह्या दिसांनी हिंगा. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे मिनिस्टर जेन्ना जेन्ना गोंया येता ते येवन पळयता. सो हो प्लांट एक रोल मॉडेल कसो इंडियेक जाल्लो आहा. आनी तेचे भायर जो आमी प्लास्टीक वेस्ट ट्रीट करपा खातीर सोदता, हेच्या खातीर आमी एक बरो इन्सिनरेटर गोंयान एका जाग्यार इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आमी घालतले. आनी थिंगा गोंयासून भायर आनीक प्लास्टीक वयचें ना. सगळे म्युनिसिपालिटीन आनी पंचायतीन एवरीडे जे प्लास्टीक कितें कलेक्ट करता ते हो 2 दिसांनी एकदां आयज आनी फाल्यां कलेक्ट केले जाल्यार परवा ते घेवन येयले ते फॅक्टरीन आनी दिले. थिंगासोर सोमतें इन्सिनरेट जातलें, तेजी इलेक्ट्रिसिटी तयार जातली. सो असलो प्रकल्प गोंया येवप, असले बरो व्हडलो प्लांट गोंया येवप इज द नीड ऑफ दी आवर. हें जावपाकूच जाय. नाजाल्यार कितें जातलें की एक ना एक दीस आमचे कर्नाटका आयज जो वेस्ट धाडटा आमी प्लास्टीक, तो आयज ना फाल्यां बंद जातलो. आनी ज्या दिसा तो बंद जातलो ते घेवप आमचो वेस्ट. ज्या दिसा तेंचो वेस्ट क्लियर सेग्रिगेटेड येतलो, आमचो तो कित्याक एक्सेप्ट करता, बिकॉज वी आर सेंडींग देम क्लियर सेग्रिगेटेड वेस्ट. आनी ज्या दिसा ते आपले सेग्रिगेटेड वेस्ट थिंगासोर व्हरोन दितले, तेंच्यो म्युनिसिपालिटी, तेंची सरकाराची यंत्रणा, त्या दिसा आमचो वेस्ट ते बंद करतले आनी आमकां मोठी समस्या येतली. त्या खातीर द जनरेशन नेक्स्ट शूड नॉट कर्स अस. म्हणजे तुमी कितें करून गेले, प्लास्टिकाचे तुमी कांयच हल करूंक, म्हणजे सुटावो करूंक ना, सोल्युशन करूंक ना. म्हणून ते आमकां जनरेशन 2 जनरेशनाची फुडली आफ्टर 30 years they will start cursing us. So we have to give them everything ready so that they can take it forward from that time. आमी तेंकां हे तयार करून दिवपाचो म्हाका दिसता हे आयज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी हे डिसिजन घेवपाक जाय. गोंयकारांनी आमकां हेचेर
आमकां पाठिंबो दिवपाक जाय, आमदारांनी पाठिंबो दिवंक जाय, सरपंचांनी पाठिंबो दिवंक जाय. आयज 27 पंचायतीचे सरपंच मेंबर सगळे खोशी आहा, कित्याक आयज आमी तेंचो वेस्ट ट्रीट करता आमच्या प्लांटान. आमदारूय त्या वाठारांतले खोशी आहा. आतां पळोवंक गेल्यार आमकां दिसता कितें की मायकल बाबान खरेंच ही जी गार्बेज आसा हो जो कचरो आसा तेजेर खूब विचार केला आनी खूब कितें तेजेर करपाचें थारायलां हें आमकां दिसता. नॉर्थ एकूच एड करता हांव, नॉर्थ गोवानूच आमी चिंतूंक ना. आतां तुका एक क्लियर हें दिता की आमी जो सोंसडो आहा, इतले वर्सां लोक तेका सोंसडो म्हणजे तेका अशें करतात सोंसडो. सो सोंसड्याचेर आमी एक फायनल डिसिजन घेवन थिंगासर आमी जो एक वेस्ट जो आहा 2,35,000 क्युबिक मिटराचो वेस्ट आहा, दोंगर जाला, तेजी फॅक्टरी सगळा गेल्या आनी दोंगर वयर येयला. सो तो आमी ट्रीट करपाक आमी वर्क ऑर्डर दिल्ली आहा आनी ही वर्क ऑर्डर कालूच दिल्या. जस्ट येस्टरडे आय हॅव गिवन द वर्क ऑर्डर टू ट्रीट ऑल द वेस्ट ओवर देर. सो आमी 5थार नाजाल्यार 6थार आमी थिंगा वचोन नाल्ल फोडून थिंगा एक मागणें करून मूर्त करतले आनी थिंगा काम चालू करतले. आनी काम चालू जाल्या उपरांत कंप्लीट जाल्या उपरांत आमी उगी रावचे ना, थिंगा प्लांटूय घालतले, बरो GWMCचो प्लांट घालतले आनी जे जे कितें थिंगासर फॅसिलिटी दिवपाक जाय साऊथ गोवाच्या लोकांक ते दितले आमी. दॅट इज वन. काकोरा इज वन. आनी मागीर आनेकूय थिंगा वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन येवपाक जाय. 3 प्लांट साऊथ गोवा वील सॉल्व द होल प्रॉब्लम. हांवें आतां म्हटलें न्ही की मायकलान खूब हेचेर विचार केला. हो जालो एक विचार खंयचो गार्बेज जी समाजान सगळ्याक पातोळ्या, गांवांनी पातोळ्या. आनी पॉलिटिकल गार्बेजी म्हाका दिसता गोंयान खूब आसा. पॉलिटिकल गार्बेजीचो तुवें कितें विचार केला? हांव खंयच्याच पॉलिटिशियनाक म्हाका गार्बेज म्हणपाचें ना, नाजाल्यार आनीक वाद तयार जातलो. कालूय एक वाद तयार जाला OCIचो. आयज परतून पॉलिटिकल गार्बेज हांव जर कोणाक मंत्र्याक हो आमदार कोणाक म्हणत आमदाराक हो आनी कोणाक म्हणत एक्स मंत्र्याक म्हणलें जाल्यार आनीक वाद तयार जावं. हांव कोणाकूच म्हणूंक सोदिना, पूण म्हाका दिसता गोंयकारांनी जे बरे आमदार निवडून दिवपाक जाय ते तेणी विचार करून दिवपाक जाय. गोंयचे लोकांची कामां आतां कामां खूब आहा. हांवें म्हाजो विचार आहलो 2-3 गजालींचेर. एक, कोस्टल बेल्ट बरो जावचो, ट्युरिजम फ्लरिश जावचें, गोंयचे अनएम्प्लॉयड भुरगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करचे, कित्याक गव्हर्मेंट जॉब इज नॉट दॅट इजी टू गेट फॉर एवरी वन. एकट्याक मेळोंक शकता. आमचो आख्खो वाडो जो तर आहा एक वाड्यार एक भुरग्याक मेवतलो, सगळ्यांक हय सगळ्यांक मेळोंक शकना. सो तशें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाक तेणी कितें करचें, तेणी कशें पावल मारचें, तांकां बँकाचो लोन दिवपा खातीर हांव खूब वावुरला. म्हाका म्हाजो रिकॉर्ड आहा मोर दॅन 400 भुरग्यांक हांवें डायरेक्टली वा इनडायरेक्टली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिला. मायकल बाबा पळय, तूं अशें समजून नाका कितें हांवें गार्बेज म्हटलें म्हणटा पॉलिटिक्सान की हांव तुका अशें म्हणना तूं कोणाक गार्बेज म्हणून. पूण आतां कितें पॉलिटिकल हांव म्हणटा कितें की समज आतां एक तुज्या बॉडीचो एक पार्ट आसता आनी तो पार्ट सारको फंक्शन करना आनी अशा जाग्यार पावता की तो पार्ट आहा तुजो गँग्रीन जातलो दवरलो जाल्यार. आनी गँग्रीन जावप म्हणल्यार हात पांय मागीर कातरून काडून दवडोवचो पडटा, तुजी बॉडी डिफॉर्म जाता. म्हणजे अशें जर कांय डिफॉर्म जावपा सारके जे आसा तेंचेर सुद्दां कांय एक्शन घेवंक जायना काय म्हणटा? एक्शन लोक घेतलो. आनी म्हाका दिसता जी तूं उलयता पॉलिटिकल गार्बेज ती येता ते इलेक्शनाक ते फुडें अशी आसची ना. हांव नांवां कोणाचीच घेयना, बट पीपल आर व्हेरी स्मार्ट. आतांचे लोक स्मार्ट आहा, आतांचे सगळे लोक शिकलेले आहा. भुरगे चड करून यूथ चेडे तशी चेडवां जाणा तेणी कोणाक निवडून हाडूंक जाय आनी तो निवडून हाडले उपरांत तो आमदारान कितें कितें काम करपाक जाय. इट इज नॉट ओन्ली नाव रिलेटेड टू स्मॉल थिंग्स. आतां हे जे आहा भुरग्यांचे युथाचे आमचे एस्पिरेशन्स खूब आहा. तांकां वेगवेगळे हें जाय, वेदर इट इज फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एड्युकेशनल हब, तांकां आनी कितलेच खूब वस्तू आमच्या वाठारांत तांकां दिवचे पडटा, म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिवचे पडटा. सो म्हाका दिसता यूथ आनी तशेंच एल्डर्स आमचे जाणा खंयचो आमदाराक निवडून हाडप. आनी म्हाका दिसता ह्या फुडें पासून इलेक्शनां जी जातलीं बरे मनशांक निवडून दिवपा खातीर लोक फुडें सरतले. लोक एक क्रांती काडटले, स्पेशली यूथ क्रांती काडटले, यूथ भायर सरतले आनी ही चेंज जी खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे पॉलिटिकल गार्बेज म्हणटा ती क्लियर जातली. हो प्रश्न विचारपाचें एक कारण आसा आनी कारण म्हणल्यार अशें
गार्बेजचो इशू जेन्ना येता गार्बेज आमी म्हणटा तेन्ना आतां मायकल लोबोचो जो मतदारसंघ आहा तो वर्ल्ड फेमस मतदारसंघ. तो असो कितें की मुंबय आनी खंय तरी इंडिये भितरूच तो फेमस आहा ना. मायकल लोबोचो मतदारसंघ हो पुराय संवसारार सारको तेजी नामना फांकल्या सामको फामाद मतदारसंघ. आनी हो मतदारसंघ आहा पळय तो एकदम सोबीत आनी सुंदर करपाची जापसालदारकी बाब मायकल तुमचेर आसा. आनी ह्या दिशेन तुवें कितें पावलां उखल्ल्या? कळंगूट सामकी सुंदर जावची, ते ट्युरिस्ट जे येतले तांकां ती कळंगुटेन त्या ट्युरिस्टांक भुलावंक जाय, मन भुलावणी कळंगूट जावंक जाय. इम्पॉर्टंट पयलें कितें आहा इज क्लिनलीनेस. ते आमी तेजेर नंबर 1 विचार धरून आमी काम फुडें व्हेल्लें आहा. एवरीडे क्लिनलीनेस जाता. तेजे भायर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपाक जाय, आमी आतां सेवरेज पायपलायन घातलेली आहा, ताका कनेक्शन अजुनूय मेळोंक ना. तेजे अंडरग्रावंड जे 2 पंपींग स्टेशन आहा ते पेंडींग आहा, तेजें काम चालू आहा. सो असली म्हाका दिसता बारीक बारीक कामां जी सेवरेजाची आसूं, इलेक्ट्रिसिटीचे मोठे प्रॉब्लेम आसूं, वॉटर अनइंटरप्टेड सप्लाय टू द कोस्टल बेल्ट आसूं, ही सगळी जावपाक जाय. तेजे भायर ब्युटिफिकेशनाची कामां, ब्युटिफिकेशन काम चलास, बट दीज आर ऑल बेजीक नेसेसिटीज. इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर हे मोठो प्रश्न कोस्टल बेल्टान आमच्या कलंगुटान जावं अंजुना ते वाटेनूय पासून म्हाजीच कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पासून जाल्लो आहा. हेचेर सोल्युशन येवचें म्हणून हांव वावुरतां आनी वेरियस फायल्स हॅव बीन मूव्ड टू द गव्हर्मेंट टू सी दॅट दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर इज गिवन टू द पीपल ऑफ कोस्टल बेल्ट ऑफ गोवा. म्हणजे जो तर हॉटेलां वाडत आहा जाल्यार थिंगा इलेक्ट्रिसिटी पावपाक जाय. आयज इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्च्युएट जाता, वराक 10 पावटी लायट वयता. सो इतली वर्सां आदल्या आमदारांनी, आदल्या मंत्र्यांनी, आदल्या मुख्यमंत्र्यांनी हें काम कित्याक करूंक ना? कित्याक तांकां विजन नासलें की फुडें गोंयां इतली हॉटेलां येतली, इतले गेस्ट येतले, इतले ट्युरिस्ट येतले, तांकां खबर नासली. पूण आयज ट्युरिस्ट समटायम्स दे आर गोईंग अनहॅप्पी बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी वसता. थोडे जाण गेस्ट हावजांनी रावता, थोडे जाण होम स्टेयांनी रावता. होम स्टेयांनी जनरेटर ना. सो ते प्रॉब्लम कितें जाता की गेस्टाक वराक 10 पावटी लायट वचत जाल्यार ते बेजारता. सो हेचेर सगळ्याचेर सोल्युशन येवपाची अत्यंत गरज आहा आनी हे आमी हाडटले, हे हांव गोंयच्या लोकांक उतर दिता. कित्याक हेचेर हांवें ऑलरेडी पावलां मारलेलीं आहा, ऑलरेडी फायली मूव केल्ले आहा आनी गव्हर्मेंटान हे नाबार्डाचो लोन घेवन हें काम पूर्ण करपाचें आमी एक डिसिजनूय घेतलां. आतां सोबीत दर्यादेग जी आहा कळंगूटची तेजेर क्लिनलीनेस करपाचें तेजेर कितें तुवें पावल? ऑलरेडी ते क्लीन आहा. कित्याक एवरीडे ताका टेंडर दिल्लो आहा, कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आहा. विलेज पंचायती आपले प्रमिनाज क्लीन करता, रोड्स क्लीन करता, फुटपाथ्स क्लीन करता. तेजे भायर जे क्लिनलीनेस आहा पळय ते ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचे कॉन्ट्रॅक्टर्स करता. पूण आतां एकदम बरें आहा, आदले भाशेन ना. आदी ते एक कॉन्ट्रॅक्टर आहलो तो क्लीनूच करिनासलो. आतां कॉन्ट्रॅक्टर जो नवो येयला तो एकदम बरें क्लीन करता. कित्याक तेणें इन्फ्रास्ट्रक्चर घातलेलो आहा, भरपूर जीपी घेतलेले आहा, डस्टबिनां हाडलेलीं आहा न्ही. तेणें बरे वर्कर्स घातल्या, बरे स्मार्ट वर्कर्स, सगळे जॅकेटां घालून सारके कोवता ते बरे ग्लाव्स बीन घालून काम करता बिचार. म्हणजे कलेक्शन जर आयज टुरिस्टांनी म्हटल्यार कलेक्शन आनी सेग्रिगेशन सारकें जाता. सारकें जाता. सो इट इज वी वेलकम this new contractor and we are thankful to him also that they have understood that this problem is there. म्हणजे आदलो कॉन्ट्रॅक्टर आतां बरें काम करिनासलो, पूण ह्या कॉन्ट्रॅक्टर जो नवो येयलो तो एकदम बरें काम, ताका कळलें आनी लोकूय खूश आहा. लोकांक आतां तुवें उदक म्हटलें कितें की जेन्ना तूं आतां मिनिस्टर म्हणून पळयता की सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो मंत्री म्हणून पळयता तेन्ना तुजी जापसालदारकी आतां फकत तुज्या कळंगूट मतदारसंघा पुरती ना, तुजें पुराय गोंय जें आसा पुराय गोंयांची जापसालदारकी तुजेर पडल्या. म्हणटकीच आतां जेन्ना सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट करपाचें जर तुवें थारायलें जाल्यार तुवें तुजे जे कलिग्स आहा सावथाचे म्हणया आमी, आतां नॉर्थाक तूं असल्या कारणान नॉर्थाचे तशेंच हेर भागांतले वाठारांतले सावथाचे जे कलीग आहा पळय त्या कलिग्सांक तुजे कितें इन्स्ट्रक्शन्स आहा? अशें दिला तुवें इन्स्ट्रक्शन्स की तेंच्या भागांतली दे आर ऑल वेटिंग की आमी काकोरा प्लांट बेगीन बांदचो म्हणून. ते आनीक रावल्या की आमी सोंसडो बेगीन क्लीन करून थिंगा प्लांट बांदचो म्हणून. सो सगळे जाण रावल्या की आपल्या वाठारांतली गार्बेज. काणकोणचो आमदार रावला की आपली सगळी आगोंडा, पालोले, बाकीची एरिया तेजी ट्युरिजम बेल्टाची गार्बेज थिंगा वचून काकोरा प्लांटार वचून ट्रीट जावपाक जातली. अशें म्हाका दिसता प्रत्येक आमदारांनी चिंतीत आनी पॉझिटिव्हली रावत
की बाबा आपलो वाठार आपूण क्लीन दवरतलो जाल्यार म्हाका दिसता गोवा वील बिकम द मोस्ट क्लिनस्ट स्टेट इन इंडिया. आयज इंडोराचें नांव आमी आयकोंकूच नासलें, पूण इंडोराचें नांव कित्याक आयकता आमी? द क्लिनस्ट स्टेट इन सिटी इन इंडिया. Indore is very clean. Why it is clean? Because people of that area, the representatives of the area, आणि ते जे आमदार आसा, जे म्युनिसिपल चे ऑफिसर्स आहा आनी थिंगासरले कावन्सिलर आहा, तेणी डिसिजन घेतला हें क्लीन दवरपाक. तशें आमचे धाकटुले गोंय, आमचे इलेक्टेड रेप्रेजेंटेटीव कितले आहा? आमचे पंचायती पार्रा पंचायत धाकटुले 7 मेंबर आहा, सरपंच आहा. सो काम तेंचे ZP मेंबर आहा, तेजे भायर MLA आहा. सो आमी इतले लोक आसून इलेक्टेड रेप्रेजेंटेटीव आसून आमी क्लीन करूंक शकता वा शकना काय? हेचेरूय प्रश्न आहा. कित्याक सगळे जे सरपंचीज आहा ऑल ओवर गोवा, तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेंचे वॉर्ड मेंबराची रिस्पॉन्सिबिलिटी, तांकां निवडून हाडल्या लोकांनी हीच कामां करपाक. आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार गार्बेज क्रिएट जाता कशी? तरेतरेची गार्बेज म्हटल्यार मेडिकल गार्बेज आसा म्हणा, हॉटेलांतली गार्बेज, फूड आयटम्स आहा तेंची गार्बेज येता, मागीर प्लास्टीक, पेपर, सगळे भाशेची गार्बेज येता. पण ही गार्बेज क्रिएट करता कोण? हें जर पयल्यान पयलीं जर हें जायत पिन पॉयंट जायत की कोण करता, जाल्यार ही गार्बेज जे कोण करता त्याच मनशांनी ती गार्बेजाची क्लियरन्स करप, ट्रीट करप, अशें कितें जर थारलें जाल्यार गव्हर्मेंटाक सोंपें पडचें ना. सी टू टेल यू इन शॉर्ट, गार्बेज म्हणटा पळय ती क्रिएट करपी आमीच. हांव आहा, तूं आहा, आमची फॅमिलीज आहा, प्रत्येक घरान गार्बेज क्रिएट जाता. सो प्रत्येक घरांच्या वडिलांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय. तशीच भुरग्यांनी तांकां स्कुलान हें शिकोवपाकूच जाय. आनी आतां आमी कंपल्सरी केल्लें आहा सगळ्या स्कुलांक की तुमच्या भुरग्यांक तुमी आमचो प्लांट दाखोवंक हाडा म्हणून. सो तांकां 7th and 8th पावली काय तांकां आमच्या प्लांटान हाडटा ते दाखोवपाक आमचो प्लांट कसो चलता पळय तो. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट सिवीक सेन्स जे आहा ते धाकटुले आसतना, ती 4 वर्सांची 5 वर्सांची भुरगीं आसतना, 3 वर्सांची 4 वर्सां, ती स्कुलान तांकां शिकोवप, टिचरांनी शिकोवप, तांकां पेरंट्सांनी शिकोवप, तांकां कोण तेंची सोयरी आहा बाकीचे सगळ्यांनी शिकोवप. म्हणजे दॅट हॅज टू बी कल्टिवेटेड. भुरग्याचे भितर ते कल्टिवेट जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हें कल्टिवेट जायत जाल्यार द जनरेशन नेक्स्ट वील सी व्हेरी व्हेरी क्लीन गोवा. बिकॉज म्यो म्हणटा तुका दिसता ना, कित्याक भुरगीं कितें उदक बसून पियेलें जाल्यार बाटली भायर उडोवची ना, चिप्स खाल्ले जाल्यार प्लास्टीक भायर उडोवचें ना. सो इट शूड बी कल्टिवेटेड विदीन दॅम अँड इट वील टेक अ लिटल मोर टायम, बट 100% इट वील बी गोईंग इन देअर मायंड्स. हांवें हो प्रश्न विचारलो कित्याक व्हडले व्हडले इंडस्ट्री जी गार्बेज क्रिएट करता आनी ते हाडटा आनी ती डंप करता खंय, जावं सोंसळो सारको जी जागा आसा थंय डंप करता, किंवा आनी खंय अशी दुसरी खंय अशी एक बाबा डंपिंग स्पेस जर जाल्ली आसा थंय. पण ते केन्नाच विचार करना तेंची सुद्दां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. CSR म्हणून तेंची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता, कम्युनिटी सर्वीस रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें तरी तेंची एक आसता. अशा तरेच्यो ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो फॅक्टरीज ज्यो आसा त्यो हाडून इंडस्ट्रियल वेस्ट हाडून जे डंप करता, सरकाराच्या माथ्यार मारता, ती तेंच्यांनी कित्याक डिस्पोज करूं नये? स्ट्रिक्टनेस येयल्ली आहा. आतां इंडस्ट्री आपली वेस्ट खंय डंप करूंक शकना. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स 2016 आर व्हेरी स्ट्रिक्ट एंड NGT has taken cognizance of all these rules. आणि गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, आमचं डिपार्टमेंट वेस्ट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट, वी आर मॉनिटरींग ऑल इंडस्ट्रीज. सो आमी ई वेस्टाची फॅक्टरी बांदपाची आहा गोंयान, आमी कन्स्ट्रक्शन डेब्री वेस्टाची फॅक्टरी बांदपाची आहा, आमी बायोमेडिकल वेस्ट म्हणजे हॉस्पिटलाचो वेस्ट जो जनरेट जाता ती फॅक्टरी आमी बांदपाची आहा. म्हणजे आमी वी हॅव टेकन कॉग्निझन्स ऑफ द NGT ऑर्डर्स. We have taken cognizance that Goa is generating all this type of waste, whether it is e-waste, construction debris waste, whether it is biomedical waste, whether it is commercial waste, that is hotel waste. आणि अनेक वेस्ट जो आहा तो इज हॅझार्डस वेस्ट. म्हणजे जी ऑयल आसूं, बर्न्ट ऑयल आसूं, आनी कितें आसूं, व्हडली व्हडली इंडस्ट्री तयार करता. सो तांकां स्पेशल जे हे आहा तेणी ती हॅझार्डस वेस्ट उमकेच कडेन धाडपाक जाय आनी थिंगासर ती ट्रीट जातली मागीर. म्हणजे ते हॅझार्डस हँडल करपी फॅक्टरी वेगळ्योच आसा. गोंयान ती तसली ना, गोंया भायर धाडची पडटा, ती मुंबय धाडची पडटा. पण गोंयान तसली हॅझार्डस वेस्ट फॅसिलिटी येवची म्हणून आमचें काम चालू आहा. एकदां आतां आमची एक्स
गव्हर्नर ऑफ गोवा मिसेस मृदुला सिन्हा म्हणून जी असली पळय तिने एक दीस मिडियाक आपयले आणि मेन रिजन वाय शी कॉल्ड मिडिया वॉज टू preach them something about keeping पणजी सिटी क्लीन, keeping their own places clean. हे सगळं तुम्ही लीप दवरूंक जाय, तुम्ही स्वच्छता अभियान सरकार का चलाना है, हे सगळें तिणें सांगलें. आनी हांवें तिका सादो एक प्रश्न म्हटलो, मॅडम तुजी पणजी हें तुज्या हातान आसा बिकॉज यू आर गव्हर्नर ऑफ गोवा, यू आर स्टेईंग इन पॅन्जीम ऑलमोस्ट. तर तूं पणजी शार इतकें क्लीन करून दाखय, चकाचक, जंय एक कागदाचो कुडको पासून दिसती पडोवंक उपकारना. तेन्ना मागीर दुसरे लोकूय म्हणटाले अरे हांगा एकूय कागद ना, कांय ना, कचरो ना, आमी हांगा कचरो कसो उडोवया. जो पर्यंत आमी जेन्ना आमची जागा क्लीन दवरचें ना तो पर्यंत हें क्लिननेस कशेंच जावचें ना. तशेंच हांव म्हणटा पणजेचें, पणजे स्मार्ट सिटी करपाचो प्रयत्न जालो, पण आज जर पणजेची परिस्थिती पळयत, स्मार्ट सिटी सोडूनच दिया, पणजेची दया येता पळयली म्हणटकीर असो कचरो पणजेन सगळे कडेन भरलेलो आसा. हेजेर तुजें कितें म्हणणें आसा पणजेच्या कचऱ्याचेर? सी, पणजेक खूब टायम लागलो फायनली चिंतपाक की एक बरी फॅसिलिटी तांकां जाय म्हणून टू ट्रीट वेस्ट. सद्याक पणजेचो 10 टन कचरो आमी डेली बेसिसाचेर 10 ते 12 टन आमी घेता आमच्या प्लांटान कलंगुटान. पूण तेणी जो जागो एक्वायर केला इन द इयर 2007, हो जागो बांयगिणी आहा आनी तेजे एक 2.5 किलोमिटर फुडें वर्ल्ड हेरिटेज सायट आहा आमची सेंट फ्रांसीस झेवियर. आतां फाल्यां फेस्त आहा तेजें. सो थिंगासोर जे आजूबाजू लोक रावता म्हणजे ते सायटाचे सायडीक कोणें तरी बिल्डिंग्यो बांदल्यो आनी 300 फ्लॅटां विकली. ते लोक आयज बोबाट मारपाक लागल्या की बाबा आमकां नाका म्हणून ही फॅसिलिटी. पूण आतां तिसवाडी खातीर फॅसिलिटी येतली तरी खंय, हेजेर प्रश्न आहा. आनी म्हाज्या हिसपान ही फॅसिलिटी थिंगासोर येवपाकूच जाय बांयगिणी, नाजाल्यार तेणी ऑल्टरनेट जागो दिवचो आमकां. कित्याक 2.5 किलोमिटर सेंट फ्रांसीस झेवियराची जी बाजिलिका चर्च आहा ती खूब फुडें आहा, 2.5 किलोमिटर आहा आनी 2.5 किलोमिटर भरपूर डिस्टन्स जाता. आनी ही फॅक्टरी येत जाल्यार तो वाक्को वाठार क्लीन जातलो. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो थिंगा येत जाल्यार क्लीन जातलो. पूण जे टोटली क्लीन उरतले ज्या दिसा असलो प्लांट थिंगा जातलो पळय तेन्ना, तेजे पयलीं तूं चिंतीत नाका ह्यो क्लीन जावंक शकता म्हणून. कित्याक जितको कचरो पडटा तितलो कचरो काडीत जाल्यार घालतले खंय ते. आयज सद्याक तो हिरा पेट्रोल पंपा कडेन एक शेड बांदल्या तेणी, ती फूल जाल्या आनी ओवरफ्लो जाता. आनी एक शेड आसली तेंची हिंगा एट पाटो प्लाझा फूल जावन ओवरफ्लो जाता. सो कितलो म्हणून आनीक ते हाडूंक शकता वेस्ट. सो प्लास्टीक वेस्ट ते बेल आवट करता, पूण कितलो ते म्हणून बेल आवट करतले. सो हेका बरे मोठे समस्या, बरी मोठे प्रॉब्लम आहा. आनी हे प्रॉब्लम सॉल्व करपा खातीर एक बरो प्लांट थिंगा येवपाकूच जाय, जो आमी कलंगुटान घातला तसलो प्लांट येवपाकूच जाय. आनी हो येयतूच जाल्यार फुडार तिसवाडीचो, हांव एकूच उलयना पणजेचेच उलयना, तिसवाडी हो तालुका जो आहा, वेदर इट इज ओल्ड गोवा कंबारजुआ कॉन्स्टिट्युएन्सी, वेदर इट इज सान आंद्रे, वेदर इट इज सांता क्रूज, वेदर इट इज पेंजीम, इट विल रिमेन क्लीन. Otherwise it is very, very difficult. You can't expect that area to be clean because there is no facility. तूं फॅसिलिटी दिना जाल्यार क्लीन धरून कितें करपाचें आहा? ते थोड्या वेळा पयलीं म्हाका एक सांगलें कितें की वेगळ्या वेगळ्या भाशेच्यो गार्बेजीस आसा, सगळी वेस्ट, सॉलीड वेस्ट आसा ते तरेतरेच्यो आसा. आनी तरेतरेची प्रत्येक तरेची वेस्ट जर तूं ट्रीट करतलो जाल्यार ताका लागून वेगळी मशिनरी लागतली. तशें वेगळ्यो तश्यो फॅक्टरी येवच्यो पडटल्यो. ह्यो सगळ्यो फॅक्टरी बांदतल्यो जाल्यार जवळ जवळ 10 तरेची काय 12 तरेची वेस्ट आहा. एक आनी दोन न्हू, वेस्ट मोर दॅन 12 टायप्स ऑफ वेस्ट. हॅजार्डस वेस्ट सांगले ती, इलेक्ट्रॉनीक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, हावज होल्ड वेस्ट, रेस्टॉरंटाची वेस्ट, सगळ्यो वेस्ट सांगल्या पळय त्यो. जाल्यार इतक्यो फॅक्टरी बांदपाक आमच्या गोंय राज्या कडेन कोण तरी अशे लोक उलयतात की गोंय राज्याची सद्या आर्थीक स्थिती सामकी डळमळीत जाल्ली आसा. हे पयशे खंयसून येतले? सी, आयज परिस्थिती मातशी आमची वायट आहा ती हांवूय मानून घेता, पूण ही बरी जावपाची ही आहा. आमकां ट्युरिजमाचो सेक्टरान बरें डेवलपमेंट जावपाक जाय, म्हणजे इन्क्रीज जावपाक जाय ट्युरिजम, फॉरेन ट्युरिजम. तितून मायनींग हो जो ऑक्शन जो आहा ऑफ द ओर वीच इज ऑलरेडी एक्सट्रॅक्टेड, जो वयर येवन दवरलेलो आहा ओर, हो गव्हर्मेंटान आपल्या ताब्यान घेवन इमिडिएटली ऑक्शन करपाची गरज आहा.
आनी ऑक्शन करून ते एक्सपोर्ट करपाची गरज आहा. तेजे खातीर रिव्ह्यू पिटिशन जे सुप्रीम कोर्टान घातलेले आहा आमच्या गव्हर्मेंटान, ते म्हाका दिसता हे 15 दिसांक वयर सरतले आनी तेजेर निकाल येतलो. ह्या म्हयन्यान कितें डिसिजन आहा ते आर नाल्यार पार हें जावपाकूच जाय, नाजाल्यार आमी फुडें वचोन मायनींग कॉर्पोरेशन करून हे सगळे ऑक्शनाचो प्रक्रिया चालू करचो पडटलो. सो आतां आमी मच वॉटर हॅज क्रॉस द मांडवी म्हणटा पळय तो हें much water has already crossed, so there is no way we can wait anymore and we have to give justice to the people of Goa. हे जे आमी सगळ्यो फॅक्टरी म्हटल्या ज्यो बांदपाच्यो आहा ते बांदूंकूच जाय. त्यो जर तर तूं बांदिना जाल्यार NGT कोर्ट म्हणटलो आनीक फॅक्टरी गोंयान बांदूंक शकना, तूं आनीक हॉटेलां गोंयान येवंक शकना, कित्याक तुजे कडेन ह्यो फॅसिलिटी ना. आतां आमच्या नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाक कितलीं हॉटेलां येवंक शकता, कित्याक आमची बरी फॅक्टरी आहा आमच्या कलंगुटान. तश्यो ते वाटेन जर तर ना जाल्यार ते सायडीन त्रास जातले. ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन एक ऑर्डर सोडलेली आहा एज पर द डायरेक्शन ऑफ NGT, नो न्यू कन्स्ट्रक्शन फॉर हॉटेल्स एंड मल्टी ड्वेलिंग युनिट्स इज परमिटेड म्हणून. ते कित्याक दिला तेंच्यांनी, कित्याक तेंचे कडेन फॅसिलिटी ना म्हणून. आतांच तुवें म्हटलें की ट्युरिजम हो आतां आमचो एक आशेचो किरण, रे ऑफ होप इज ट्युरिजम. पण पळोवपाक गेले जाल्यार ते आमच्या ट्युरिजमाक सुद्दां गिराण लागलां अशें लोक उलयतात. आनी कांय लोक तर अशें म्हणटात की जे एकदां गोंयान येयल्ले तेंच्यांनी ब्लॉग्स बरयल्या ऑन सोशल मिडिया की आय हॅव कम टू गोवा दीस टायम एंड आय हॅव बॅड एक्सपिरियन्स, आय एम नॉट गोइंग टू कम बॅक टू गोवा अगेन. हे ब्लॉग्स आसा आनी सोशल मिडियाचेर इवन यू कॅन एक्सेस एंड सी दोज ब्लॉग्स. देर आर वेरियस रिजन्स फॉर इट. खूब रिजन. टुरिजम आमी जेन्ना म्हणटा पळय एक आशेचो किरण दिसता आमकां फुडल्यान, पण टुरिजमाचेर जें गिराण आसा, टुरिजमाच्या वाठारांत जें जावंक जाय, जें सोबितीकरण जावंक जाय, जें सुंदर उरोवंक जाय, सगळें जावंक जाय, आनी ट्युरिस्टांक एट्रॅक्ट करपा खातीर जें कितें जाय हें करपाची खंयसरूच गेल्या म्हाका दिसता 3-4 वर्सां कितेंच एक पॉलिसी उगड जावंक ना, सरकारान कांयच डिक्लेअर करूंक ना की सद्या समजा बाबा मायनींग आमचें बंद जालें आनी एक मेन सोर्स ऑफ इनकम आमचो गेलो जाल्यार ट्युरिजम हो जो आशेचो किरण आसा, रे ऑफ होप, ताचे विशीं आजून सरकार कांयच कित्याक निराशी आहा सामकें इतकें. सी म्हाका दिसता नेसेसरी मेजर्स आर बींग टेकन नाव. ऑलरेडी आमकां सरकाराक कळ्ळें आसा, चीफ मिनिस्टराक कळ्ळें आहा की देर आर मेजर्स टू बी टेकन. वेगवेगळे मेजर्स आहा तितून. एक ट्युरिजम वाडोवंक शकता तुजें बरें क्वॉलिटी जाल्यार क्लिननेस आसपाक जाय. क्लिननेस खातीर नॉर्थ गोवान आमी काम केलां, सावथ गोवान उरलां तें आमी काम करतले. सेकेंडली जे कितें पॉलिसी येवपाक जाय पॉलिसी तेज्या खातीर म्हाका दिसता स्टेक होल्डर्स जे आहा ते इम्पॉर्टंट आहा. तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन हे फुडें आमी पावल मारपाक जाय. तेचे भायर एक बरी गोंयचीच कन्सल्टन्सी आसपाक जाय. गोंयान आमचे बरे हॉटेलियर आहा, बरे ट्युरिजम इंडस्ट्रीन आदी डायरेक्टरांनी बरें काम केल्लें आहा. ट्युरिजम डायरेक्टर आहा, एक्स डायरेक्टर्स आहा, खूब आहा, रिटायर जाला ते. तांकां ऑन बोर्ड हाडपाची गरज आहा. तेजे भायर जे कोण ही इंडस्ट्री बरी चलोवंक शकता, दॅट इज जे GTDCचो बोर्ड आहा वो आनी कितें आहा, हो ट्युरिजम बोर्ड नेव करपाची गरज आहा. वो कोणाचे वी हॅव टू टेक सम एक्सपर्ट ओपिनियन्स हू आर इन दीस इंडस्ट्री फॉर मेनी इयर्स, हे आमी घेवपाची गरज आहा. आनी ते खातीर जे कितें मेजर्स घेवपाक जाय तितले म्हाका दिसता सरकार घेतलो. आनी इन द इयर्स टू कम वी वील सी द changes, we will see the difference in this sector. ओके, अशें आमी आतां चिंतुया की बरी कामां जातलीं टुरिजम सेक्टरान बरी कामां जातलीं टुरिजम सेक्टरान. आनी हालींच एक स्टेटमेंट मायकल लोबोन केलें अशें आमकां आयकूंक आयलां. कितें आहा की खुबशे ट्युरिस्ट, इंडियन ट्युरिस्ट गोंयान येता. गोंय फामाद कित्याक आसा अशें जर हांवें म्हटलें जाल्यार ती एक्झॅजरेशन जावचें ना. गोंयान सोरो फ्रिली मेळटा आनी बरे भशेन बसून खंयसरूय एन्जॉय करपाक मेळटा, पिवपाक मेळटा. आनी एक मेन रिजन जे इंडियन ट्युरिस्ट जे गोंयान येतात ते सोऱ्या खातीरूच येता. हें जवळ जवळ प्रूव जाल्लें आसा. हे ट्युरिस्ट येता गोंयान आनी ते बिचीर बसता, बियर घेवन बसता बिचीर, आनी बिचीर बसून पिवंक दिवप ना ह्यान फुडें अशें स्टेटमेंट मायकल लोबोन केल्लो. हेजेर तुजें कितें म्हणणें आसा? आय स्टँड बाय माय स्टेटमेंट. कित्याक
आमचे कडेन जितकी रेस्टॉरंट आनी बार आहा न्हू म्हाका दिसता आख्खे इंडियन खंयच्याच स्टेटी कडेन ना. ना आमचे कडेन बिचार तूं बसतलो जाल्यार आमचे कडेन बीच शेक म्हणून आहा पॉलिसी. तूं बीच शेकार बस आनी पिये. ऑफ सिजनान तुका बसपाक जाय जाल्यार बिचार पिये नाका तूं, वयर रेस्टॉरंट आहा, सगळ्याक प्रायवेट रेस्टॉरंट आहा, थिंगा बसा पिया. बिचार पियेले काय ते टायर्ड जाले उपरांत ते बाटल्यो फोडटा बिचार, मस्ती करता, चेडवांची फकाणां करता, फॉरेनर आहा जाल्यार तेंची फकाणां करता. म्हणजे ती बाटली हातीन आसले काय आनीक नेट येता. आतां तूं पियोन खंयच्या रेस्टॉरंटान येवन चड करून तूं फकाणां करिना, तुका नेट येता बाटली हातीन धरून. सो म्हाका दिसता हें बंद जावपाकूच जाय. आनी हांवें आदल्या मुख्यमंत्र्याचे नदरेक हाडलेली ही गजाल, जो आतां ट्युरिजम मिनिस्टर आहा बाबू आसगांवकर, तेजेय नदरेक हाडलेली ही गजाल. आतां आदलो मंत्री आसलो तेजेय नदरेक हाडलेली. गेली 5 वर्सां झगडटा हांव ही बॅन हाडपाक, आनी आतां बॅन हाडला आमी. आनी जेन्ना आमी बॅन हाडला हें इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. आमच्या कोस्टल बेल्टाक इम्प्लिमेंट जाता, दुसरे कडेक जायना. म्हाका दिसता हें स्ट्रिक्टनेस आसपाक जाय. तूं खंयसरूय रोडार उबो रावन सोरोप येवंक जायना, फुटपाथार बसून सोरोप येवंक जायना. देर आर रेस्टॉरंट्स, तूं तुजे रुमान बस आनी पिये. तुजो तो ट्युरिस्ट, यू सीट इन युअर रूम एंड ड्रिंक, you sit in your house and drink, you sit in your garden of the house and drink. You can't just stand on the road and start drinking whiskey, start drinking beer, start drinking caju or whatever you want. म्हणजे एका दुसरो उपाय कांयच नाच ना, बंद जावपाकूच जाय. ओपन ड्रिंकींग हें बॅन आसा गोंयान. हेचेर आमी ट्युरिस्ट ट्रेड एक्टान एमेंडमेंट हाडला, बॅन केला, ताका फायन्स आहा सगळ्या. नाजाल्यार इट वील गो आउट ऑफ कंट्रोल. खंयचीच गजाल आउट ऑफ कंट्रोल वचपाक उपकारना. ना हें जालें एक पिवपाक ना, कित्याक कांय गोश्टी वायट जाता. पूण खुबशे ट्युरिस्ट अशे गोंयान येता जे रस्त्याचेरूच गॅस हाडटा आनी ते रस्त्याचेरूच ते बंद कर, तेकाय बॅन केला. तेकाय बॅन केला. क्रिएटिंग न्यूसन्स इन द पब्लीक इज ऑल्सो बॅन्ड. सिलिंडर कॉन्फिस्केट करपाक जाय, हांड्यो कॉन्फिस्केट करपाक जाय. पण म्हाका एक सांग, वॉट इज द रिजन वाय डू दे डू दिस? हॅज एनीबडी एवर थॉट अबाउट दिस रिजन? सी आय विल टेल यू, सम ट्युरिस्ट कम एज अ बजेटेड ट्युरिस्ट, सारखे गरीबातले गरीब ते. आनी ते जेन्ना येता तेंकां अशें दिसता की रोडाच्या सायडीक लायली बस, थिंगा रांदले जेयले, सगळो कचरो आमकां सोडले आनी गेले. पूण अशें आमी करूंक दिवंक पारना. गोवा इज नॉट अ डेस्टिनेशन फॉर सच टायप ऑफ ट्युरिस्ट. तुमी यात, तुमी धाकटुल्या गेस्ट हावजान रावा, गरीब गेस्ट हावजान रावा, म्हणजे बजेटेड गेस्ट हावजान रावा. तुमी जेवण थिंगा राना, तुमी थिंगा जेया. यू कॅन नॉट गो ऑन अ रोड सायड एंड डर्टी द प्लेस. ना, बट अशें सरकार कांयच करूंक शकना काय म्हणटा हांव. कितें की जे बजेटेड ट्युरिस्ट येता म्हणटा ते सुद्दां खोशयेन वचून रेस्टॉरंटान जेवतले, ते बारान बसून पियेतले, आनी तांकांय तशें दिसता मना पासून जावंक जाय म्हणून. पूण जे रेट्स सद्या आमच्या गोंयांचे जे रेट्स आसा, भाजी पाव च्याचो रेट आसा, जेवणाचो रेट आसा, हे भरम ना वाडलेले हांव ना म्हणना. पूण सरकार कितें करूंक शकता? तेचेर रेट देवंक शकना. पूण अशें आयडेंटिफाय करूंक जाता पंचायतींनी, कोस्टल बेल्टाच्या पंचायतींनी तांकां शेड बांदूंक जाता. थिंगा येवन तुमी राना, पूण आनी तांकां फारीक करा पंचायतीक आनी वसा. सो दॅट वेस्ट वील बी समबडी हॅज टू लिव्ह दॅट वेस्ट. अशें जावपाक जाय. आतां हालींच एक कॉन्ट्रवर्सी जाली नवी. ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आनी ड्युअल सिटीजनशिपीचेर एक कॉन्ट्रवर्सी जाली, आनी तुवें एक खंय स्टेटमेंट केलें आनी तेजे खूब रिएक्शन्स जाली. सी रिएक्शन म्हाजेर लोक दितलोच. हांव ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जे लोक आहा तेंचेर अगेन्स्ट ना. आय रिस्पेक्ट देम, बट आय एक्सपेक्ट द सेम रिस्पेक्ट दे शूड गिव टू आवर गोवन पीपल एंड ऑल्सो टू आवर स्टेट. ते जेन्ना म्हणटा आमी गोंयचो खूब मोग करता, ते जेन्ना म्हणटा आमी गोंयचे लोकांचो मोग करता, आमी गोंयची भुमीचो मोग करता, जाल्यार तेणी तितलो रिस्पेक्ट ह्या भुमीक दिवपाक जाय. हें म्हाजो पर्सनल व्यक्तिमत, म्हाजें मत. कित्याक मत म्हणटा हांव हें म्हाजें, की आय डोंट वॉन्ट देम टू कमेंट लायक व्हेरी हार्शली ऑन गोवा. अशें तशें गोंयांत तुमी अशें केलें, गोंयांत तुमी तशें केलें. आमकां म्हणा, गोंयांक म्हणा नाका, गोंयकारांक म्हणा नाका. तुमी ते येतात, थोडे जाण आहा काडटा केशी घालता, आनी कोणाच्या नांवान केशी घालता. दी रायट डिफेमेटरी पोस्ट म्हाजेर घाल, नो प्रॉब्लम. डोंट रायट ऑन गोवा, बिकॉज एवरीबडी कॅन सी दोज पोस्ट. हाऊ मच यू आर गोइंग टू कीप क्वायट?
एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आय फेल्ट सो दॅट आय शूड स्पीक आनी हांव तेंचे अगेन्स्ट उलोवंक ना. हांव तेंचे इतलेंच म्हटलां तेंकां. हांवें म्हणलें आय नो दॅट यू ऑल लव गोवा. तुमी आदी गोंयकार आसले, तुमी एक तुमकां फेसिलिटी आहा, आमकां सगळ्यांक फेसिलिटी आहा. जेन्ना आमी आमचे माय पाय गोंयान जाल्ले पोर्तुगीज टायमाचेर तेंकां फेसिलिटी आहा. पोर्तुगीज पासपोर्ट करून तुमी लंडनाक वचोंक जाता वा युरोपाक खंय तरी सेटल जावंक जाता. सो तेणी लोकांनी कामां खातीर केल्लें आहा तें हांव मान्य करता. पूण थिंगा वचोन थिंगासर रावन गोंयचो मोग करता म्हणून तूं डिफेमेटरी पोस्ट घालिनाका गोंयचे. हे गोंयकारूच आमचे गोंयकार ना 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 ते गोंयकार पूण ते थिंगा वचोन सिटीजन जाल्या. चेंज जाल्या. ते ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. जाल्यार हांवें व्हेरी स्पेसिफीक म्हणलां ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. आय हॅव नॉट सेड एनीबडी टू who is going from Goa and working in Kuwait or Dubai or London who are gone on an Indian passport. No. Those people who have surrendered their citizenship and are gone from Goa are writing defamatory posts on Goa, on Goans, on the development which we are doing in Goa. अटल सेतू ब्रिज बांदलो कोणा खातीर बांदलो? आमी गोंयकारा खातीर बांदलो. आतां तेचेर कोण पोस्ट घालता सोशल लंडनाकसून पोस्ट घालता, कोण आनी खंयच्या कंट्रीकसून पोस्ट घालता. तेणी पासपोर्ट सरेंडर केल्या. ते आमचे इंडियन सिटीजन न्हू, ते ओवरसीज सिटीजन. आमी रेस्पेक्ट दिता तेंकां. वी रिस्पेक्ट देम, वी लव देम, दे लव आवर गोवा. बट दे शूड नॉट रायट डिफेमेटरी पोस्ट ऑन. ते कोण तरी पोस्ट घातल्या फाटल्या दिसांनी की आमी पोंबुर्पा खंय जेटीचेर धाकटुली पॅसेंजर जेटी ती थिंगा आमी डेव्हलप करता आतां ती जेटी. सागरमालान आमकां पयशे दिले अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट. थिंगा खंय कोल येतलो खंय. आतां कॅन एनीबडी इमॅजिन कोल कमिंग एट पोंबुर्पा आनी ते रोड जे आहा थिंगा 4 मिटरचे रोड आहा आनी थिंगा अनलोड करपाक जागो खंय आहा कोल तो. आतां हे आमचे OCI कार्ड होल्डर जे लंडन रावता ते पोस्ट घालता आनी लंडनाक उरलेले आमचे OCI कार्ड होल्डर आहा ते उगीत रावता ते पोस्ट वाजून. तेणी कोणे तरी आन्सर दिवपाक जाय तेंकां. बाबा you are staying here, you are writing on Pomburpa jetty that there is going to be coal coming over there. Can you explain the meaning of this? They are sending a wrong signal to the Goans who are staying. तेंका बेकडायता ते पोंबुर्पा कोण लोक रावता, आल्दोना कोण लोक रावता तेंका बेकडायता की खऱ्यांनीच कोल येता काय. आतां तूं जाणटो जालो, म्हाजो मामी हांव म्हाज्या मामींक कोणें येवन सांगलें की अशें अशें जावपाचें आहा. ती येतली, ती जाणटी जाल्या. सो आमी गोंयकारांक बेकडायता काय कितें तें. सो हांवें तेंकां रिस्पेक्ट दिवन सांगलां की डू नॉट कमेंट wrong posts on Goa. If you love Goa, we love you. You love Goa, we also love you. Goans love you. But you have changed your passport. आमी तुमकां सांगूंक ना की पासपोर्ट तूं चेंज कर आनी काम कर म्हणून थिंगा वचून. ही फॅसिलिटी मेळता आमकां. फाल्यां म्हाजो चेडो डिसायड करूंक शकता. माय सन कॅन डिसायड दॅट आय वॉन्ट टू मेक अ पोर्चुगीज पासपोर्ट एंड आय वॉन्ट टू गो. बट आफ्टर गोईंग ओवर देर, लिव्हिंग हीज सिटीजनशीप ऑफ इंडिया, गोईंग ओवर देर, ही शुड नॉट बी writing wrong posts of Goa, of some development happening. Road मातसो वाडयलो थिंगासून पोस्ट येता. Now the big roads are being made, is destroyed Goa. अरे what is this? हायवे करता destroyed Goa. हायवे करीत आमी डिस्ट्रॉय गोवा. ब्रिज बांदीत डिस्ट्रॉय गोवा. जुवारी ब्रिजाचें काम केलें तेजेर केस. आतां आनी पोस्ट कोण घालता? हेच घालता. Sometimes I have a media cell in my office. They look at all those posts from where they are coming. Originate जातात तिगासून. आता हे हांव तेंचे अगेन्स्ट नाच आनी केन्नाच आसचो ना. ही आमची फॅसिलिटी आहा. पूण देर आर सम पीपल इन गोवा, म्हाजे ओपोनंट जे आहा ते दे आर शोईंग दॅट पर्टिक्युलर एपिसोड इन अ रॉंग डायरेक्शन की मायकल तुमचेर कोंत राहा आसून कितें मेळपाचें, काय मेळपाचें ना. आतां हेच OCI ते तुवें म्हटलें तशें पासपोर्ट सरेंडर केल्या उपरांत सुद्दां तेंकां आजुनूय ना, तेंकां मोग आहा. जाय ना तेंकां मोग आहा गोंयचो. दे वॉन्ट they want dual citizenship. If the Indian government decides to give them dual citizenship, very good. But what I'm saying,
they have a responsibility to this state of Goa. If they are thinking that we still love Goa, then be responsible for Goa. Give us positive posts that can you do this for Goa? Can you do this for Goa? जो तर आमच्या गव्हर्मेंटाक कितें घालता तो पोस्ट, put some positive post, do this for Goa. Please don't do this for Goa, this will be bad. आम्ही we are ready to listen to you. Michael, no, what we want their love, we want their warmth. We don't want them to send wrong signals. ते थिंगासोर रावन जो तर wrong message घालता, आणि if some other OCI holder is getting angry because I am telling them please correct yourself, जाल्यार I do not I don't apologize for anything. I stand by what I said, that they should respect Goans, they should respect Goa, they should put the right post for Goa. If they love this state, we are here to take care of this state. Please join us to take care of this state. After you retire, please come back. Take your citizenship back. आता लास्ट क्वेश्चन तुका विचारता. गोंयच्या पॉलिटिकल सिनारियोन आता एक व्हडली चेंज जावपाची आहा. आर यू अवेअर ऑफ दॅट चेंज? आता व्हडली चेंज जावपाची आहा. सगळे म्हणटा चेंज जावपाचे. पॉलिटिकल तुमच्यो ज्यो पार्टी आतां गोंयच्यो आसा, आमच्यो भाजपा आसा, काँग्रेस आसा, आता एक आनी नवी पार्टी खंय गोंयान येता. संजय राऊतान हालींच एक कमेंट केला, आनी ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग हीज पार्टी टू गोवा अँड मेक इट अ पार्ट ऑफ गोवन पॉलिटिक्स. हेजेर तुजें कितें म्हणणें आहा? संजय राऊत सांगता हें तुका मान्य आसा? सी, शिवसेना ऑलरेडी गोंयान आहा. आतां तेंचो आमदार आयज बसून जिखून येवंक ना. वी रिस्पेक्ट द्या पॉलिटिकल पार्टी, द्या आयडियोलॉजी, सगळे गोंयकार जाणा कितें पळय तें, आनी आमी कांय तेजेर कमेंट करिना. आमी रिस्पेक्ट दिता तेंकां, ते आमकां गोंय रिस्पेक्ट दिता, आमी तेंकां सेम वे रिस्पेक्ट दिता. एवरीबडी इज फ्री टू फ्लोट देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी न्यू. एवरीबडी इज फ्री टू जॉयन हँड्स. गोंयचो लोक डिसायड करतलो कितें करपाक जाय पळय तें. People of Goa are the final decision makers who will decide what should be, who should be forming the next government in Goa in 2022, or who should continue now in the government till 2022. गोंयचो लोक डिसायड करतलो. गोंयचो लोक आपल्या आमदाराक सांगतलो कितें करपाचें तें. हो आमदार डिसायड करतले. आतां ऑलरेडी जिखलेले आमदार तेच डिसायड करतले. पण म्हाका दिसता गोंयच्या हितान डिसिजन जातली, नॉट इन सेल्फ इंट्रस्ट डिसिजन्स. हो आपल्याक अशें जावपाक जाय आसलें तें जावंक ना म्हणून आपूण बेजार आहा, ओ अशें जावपाक जाय आसलें हें जावंक ना म्हणून आपूण बेजार आहा, तशें आसूंक पारना. म्हाकाय खूब दिसता की म्हाका खूब व्हडलो जावंक जाय आसलो म्हणून. तशें ना तें. वी हॅव टू मेक अ कलेक्टीव डिसिजन, आनी हे कलेक्टीव डिसिजनान आमी फुडें वचपाक जाय. आनी हे जो तर डिसिजन आमी रायट घेयना जाल्यार गोंयचो इंट्रस्ट खंय तरी आमी सायडीक धरून फुडें वचोंक सोदता. हें रॉंग. मायकल बाब, थँक्यू व्हेरी मच. आणि या बरोबरच आमी आयचो राजमाशी हो कार्यक्रम हांगासर सोंपयता. मायकल बाबान सांगलां की आतां जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ती सगळी गोंयकाराची आनी गोंयचे जे मतदार आसा तेंची. गोंयान कसलें सरकार हाडप आनी कसल्या मनशाक निवडून दिवप जे गोंयची उदरगत सादतले, गोंया खातीर ते वावुरतले आनी गोंयचें बरें करपाक वावुरतले, ही सगळी जापसालदारकी आतां तुमची आसा. लोकांनी याद दवरात.